नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. गोंय मोडच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. जीएमआरक महसूल सूट दिवन सरकारान बुडयली 200 कोटी रुपयांची येणावळ. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायचो विधानसभेत आरोप. लोहिया मैदान चिफ्टन स्मारक आणि हुतात्मा स्मारक इतिहासिक थळा म्हणून करतले जाहीर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे आश्वासन. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान विचारिल्लो प्रश्न. भायल्या खेळगड्यांक गोंयच्या पंगडांतल्यान खेळप योग्य न्ही, सांगता अर्डोनचो आमदार कार्लोस फेरेरा. सनबर्नाच्या बाबतीत आपण लोकां वांगडा. लोकांक नाका जाल्यार आमकांय नाका सनबर्न, सांगता वास्कोचो आमदार दाजी साळकार. वास्कोचो उदकाचो प्रश्न करता सुटावा. उदकाच्यो टांक्योय करपाक लायता निवळ. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे आश्वासन. आणि नुस्तेकारांक घेऊन वचपी बोट कोलवा दर्यावेळेर बुडली. दृष्टीच्या जीवरक्षकांनी 13 नुस्तेकारांचो वाटायलो जीव. आता खबरो विस्तारान. जीएमआर कंपनीक 200 कोटी रुपयांची महसूल सूट दिवन सरकारान 200 कोटी रुपयांची येणावळ बुडयल्ल्याचो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायन केलो. अशे तरेन 200 कोटी रुपयांची सूट दिवपी प्रमोद सावंत हो देशातलो पयलो मुख्यमंत्री आशिल्ल्याचे विजयचे म्हणणे. मोपा विमानतळा खातीर जी झाडां मारिल्ली ती जीएमआरान लायली, पूण तांणी ग्रीन बेल्ट अजूनय डेव्हलप करूंक ना. तो आमी तांकां करपाक लायता अशी जाप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. Whether green belt as per addendum to EIA report and Supreme Court judgment has been developed by GGIAL, and if not, what action you will take? According to the EC, त्यांनी जो ग्रीन बेल्ट डेव्हलप करपाक जाय त्या अनुसार तांच्यांनी अजून तो करूंक ना. तो कळयला तांच्यांनी. तो आमी ताका ज्यो ग्रीन स्पेसीस विच इज स्टेटींतल्या स्पेसीस आसा त्या प्रमाणे लावपाक जाय. तो आमी तांकां करपाक लायतले. 693 एकर्स तो 693 एकर्स. हितूर दोन आसा गजाली. एक जो आहा पळय न्ही तो ग्रीन बेल्ट तेणी भायलो आउटर एरिया जो डेव्हलप करपाक जाय तो म्हटला. आनी अकॉर्डिंग टू द तांकां कोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली त्या प्रमाणे तितकी झाडां तेंच्यांनी लावपाक जाय. ती झाडां लायली. ना झाडां इज नॉट ग्रीन बेल्ट. स्पीकर सर, झाडां आनी ग्रीन बेल्ट कन्फ्यूज जावंक जाय ना म्हणून म्हटलें हांवें. इट इज एन ताका जो डेव्हलप करपाक जाय ग्रीन बेल्ट तो करतलो आनी ताका रिप्लेसमेंट म्हणून थंय कट केला म्हणून जितकी झाडां तेंच्यांनी लावपाक जाय आसली पळय न्ही तितकी झाडां तेंच्यांनी तितक्या एकरान लायली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोहिया मैदान चिफ्टन स्मारक आणि हुतात्मा स्मारक इतिहासिक थळा म्हणून जाहीर करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिले. ते भायर कुंकळ्ळेचे चिफ्टन स्मारक आणि बेतूल तशेंच काबदीराम किल्ल्याचे नूतनीकरण करता म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. The PWD or urban development or any other local bodies, do they have the expertise or experience to take care of such important places? Is it not your responsibility as archaeology department to take care of places? What is your responsibility as archaeology minister apart from roaming like what chief minister said? Speaker sir, are you only going to stick to what is in your rule book, or are you concerned, or is there any intention of the government to look at these places of historical importance? It comes under the home department. हांव ताका कळपा खातीर म्हणून सांगता. म्हज्याच सरकारान फाटल्या 5 वर्सांक आतापर्यंत हिरवे गुरुजीचे स्मारक आसतले, शेषनाथ वाडेकर हांचे स्मारक आसतले, पत्रादेवीचे स्मारक आसतले, पिंटोंचो बंड आसतलो, राणेंचो बंड आसतलो किंवा ते कुंकळ्ळेचे स्मारक आसतले. ही नोटिफाय करून ताका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम म्हज्याच सरकारात केलां. ही ऑलरेडी जी आहा भितरली पळय न्ही ही ऑलमोस्ट कार कंप्लीटूय जाली. आतां कुंकळ्ळेचो जो स्मारक आसा म्हणजे चिफ्टन स्मारक जो आसा पळय न्ही हो तो म्हणटा ओके ताच्या खातीर ताणें आतांच म्हणजे लेटर धाडला. स्पीकर सर, थंयसरली जागा जी आसा ती खूब लिमिटेड जागा आशिल्ली. तेणी एक्झॅक्टली फुडल्या हाज्या पयलीं PWD कडल्यान हांव जो ब्युटिफिकेशन धाड PWD तुगे इंजिनियर येयलो चॅक करपाक कांय जायना. स्पीकर सर ताका जो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय तो प्रोसिजर फॉलो करून ताका ज्या पद्दतीन थंयसर
युरीक जाय तशें न्ही, ते ज्या 16 अरे महानायकांतल्या सोळ जायचो हे कितें सीएम सोळ जा दिसती पण तुझ्या बारा इतले स्पीकर सर आता तेका सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर 16 चोर स्पीकर सर मुख्यमंत्री आन्सर दिंदी स्पीकर सर जाणून अपमान करता ऐका सर हे जंग न्हू अपमान करता सेनापती माझे बोसपालाय मुख्यमंत्री आन्सर दिंदी स्पीकर सर तेका सांग त्या 16 महानायकांचो खरो सन्मान जर कोणी केलो आसत जाल्यार तो आमच्या सरकारान केलो. रिफर्बिश केन्ना कोत्तलो रिफर्बिश करता पयले फावटी तेका सर्टिफिकेट ऑफ द ऑनर त्यांच्या फॅमिली I am not saying that you have not done it. I am saying when will you refurbish आणि त्यांनी 60 वर्सां कांयच करू नासले काय केला अरे 2010 ते रिफर्बिश आम केल्ले 2010 आमी रिफर्बिश केल्ले मुख्यमंत्री बाब तू ते दुसरे हिस्टॉरिकल प्लेसेस आता अंडर योर होम केन्ना तू सर येते काम जे आसा पळय न्हू ते फुडल्या वर्साच्या पयलीं कंप्लीट करपाक लायता. सर येते काम जे आसा पळय न्हू ते फुडल्या वर्साच्या पयलीं कंप्लीट करपाक लायता. बट ते आमच्या ऑलरेडी तेका कळपाक जाय म्हणून युरी सांगता म्हणून न्ही, ते ऑलरेडी डिसायडेड आसा. डिसायडेड बरें जाचे करता स्पीकर हिस्टॉरिक प्लेसीसाचे जबाब दिला होम डिपार्टमेंटाचे. हिस्टॉरिक प्लेसीस तेका सांगला हांवें ज्यो होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर तेका वेगळें नोटिफिकेशन करपाचें ते वेगळें नोटिफाय करता. परत एक फावटी हांव मंत्री जाले नंतर आणि ह्या सरकार आयल्या नंतर बेतूल फोर्टाची जी माहिती घेवपाक जाय ती आमी घेतिल्ली आसा आणि ती आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तान आमी राज्याभिषेक हो सोहळाय करतात. आता ह्या फोर्टाचेर जेन्ना आमी वतात ती अजून पर्यंत आमच्या गोवा सरकाराच्या ताब्यान ना. पार्ट ऑफ द एक्सेस इज ब्लॉक्ड बाय सम अदर तुझे प्रायवेट ओनर्स आणि दुसरे आसा ते आमच्या कस्टम्सा कडेन आसा. आमच्या डिपार्टमेंटान कस्टम्सा कडेन पत्रव्यवहार 2 फावटी केल्लो आसा आणि वी आर एक्सपेक्टिंग आमी जेन्ना पळय मुख्यमंत्री वतले आणि तातूंतल्यान हो ताजेर मार्ग काडटले आणि निश्चितपणान हो जो बेतूल फोर्ट आसा ताचें हे जातलें. आणि आमी म्हाका दिसता की खोला फोर्टाचेर आमी रिनोवेशन्स काम हातान घेतिल्लें आसा जे आमकां डे टू डे जाय ते आमी करपाक थीं जे सेक्युरिटीज जाय जावं बाकीचे एनक्रोचमेंट्स जातात तेय काडलेले आसात. आणि रोखडोच हो खोला हे काब दि राम फोर्ट आसा तोय आमी परत एक फावटी घेतला. तुकाय खबर आसा की नेक्स्ट 1 year you are going to complete both the definitely not both the I cannot tell you unless and until we get permissions from the center. भायल्या खेळगड्यांक गोंयच्या पंगडांतल्यान खेळप बरोबर न्ही. गोंयांत खेळगडे ना जाल्यार गजाल वेगळी, पूण आमचे खेळगडे आसतना भायल्या राज्यांतल्या खेळगड्यांक खेळप हो आमच्या खेळगड्यांचेर अन्याय आसा अशें अर्डनचो आमदार कार्लूस फेरेरान सांगलें. आमची गोंयच्या भुरग्यांक केन्ना चान्स मेळना दुसरे स्टेटीन वचपाक खेळपाक. ते आमगे भुरग्यांक केन्ना तेंगे टिमी घेयनात आनी रिप्रेझेंट कर म्हूण सांगनात. पूण आमचे गोंयकाराचे टिमीन ते काडटात आनी तांकां चान्स दितात. ऑनरेबल स्पीकर, the reason being given that 30% or some percentage is permitted to be allowed. Permitting someone is different from mandatory to have. There's a difference between it. Reason ditat, we don't have players, we don't have people who can win medals for us. But they have no affection, no kai amche goincha moग kai na. Te yetat, फेडटात, जिखले नाल्यार वयतात ते. तांकां certificate मेळटात. They get even jobs there if they get they're represented for nationals or internationals. And even sometimes they get preference seats. Our Goans are just left out. I also believe one thing, if our Goans are given the chance, एक platform आसपा जाय, एक chance मेळ्ळ्यार आमचे भुरगे तुनेणा खूंय पावतले. If we always keep under the belief that आमचे भुरग्यांक जायना, our children are unfit, we will remain with this. My question, which I think sometimes in my mind is, when will we improve our standards? आमी sports infrastructure कोतात, grounds कोतात, all the equipment हाडटात आमी, and then finally, after training our children, they all look forward that we will now participate, and suddenly their names are eliminated. आमचे ते platform आहा तेन्ना, that platform is one chance to overcome a stage fright. When they go on a stage, you overcome a stage fright. Secondly, they get a chance to participate. Third, they learn about team spirit. They learn about preparedness for competitive games. And they finally stand on that platform and either achieve or at least participate.
If we don't give our children this kind of a boost, I don't think there is even need of trying to say we are promoting sports. सनबनाचे बाबतीत आपण लोकां वांगडा आसतलो. लोकांनी आमकां वेचून हाडल्यात तेन्ना लोकांक नाका जाल्यार सनबन आमकां नाका अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. गोंयभरांत आमचे वास्को भितर हांवें प्रश्न मांडिल्लो पूण गोंयभरा इतल्यो डिलॅबिलेटेड ओल्ड बिल्डिंग्स आसा, गव्हर्मेंटाच्यो आसा, प्रायवेटूय आसा, ह्यो खंय तरी म्हणजे तातूंत भितर लोक रावता. आमचे वास्कोचे धरलेले 2 स्लॅब कोलॅप्स जाल्ले आसा, म्हणजे लोक रावताले थंय. सो आमी ऑडिट करची आनी त्या लोकांक ओनर्सांक हे करचें म्हणून आमी सांगलां. सावथाक सनबनाक खूब विरोध जाता, तुमची कितें भुमिका आसा? अजून पर्यंत कॉन्क्रीट कांयच ना, फक्त एक खंयचे प्रेस रिपोर्टाचेर न्यूज आयिल्ली ताजे वयल्यान सगळो लोकांक नाका जाल्यार तांचे हे न्ही, लोकांक न्ही, लोकांक नाका जाल्यार नाका लोकांक नाका जाल्यार कितें आमकां कितें आसा पळय. आमकां लोकांक निवडून दिल्यार तांचें हें मांडपाक. सपोज लोकांक खंयची गोश्ट नाका ती म्हाका आवडून कितें फायदो, लोकांक नाका जाल्यार नाका. तुमी लोकां बरोबर 100%. दाजीच्या मतदारसंघातलो उदकाचो प्रश्न सोडयता उदकाच्यो पायपलायनी बदलपाक घेतल्यात. बेगीनूच हें काम पुराय जातलें. तशेंच उदकाच्यो टांक्यो निवळ करपाक लायता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आश्वासन दिलें. आमदार दाजी साळकारान वास्कोतल्या उदकाच्या समस्येचेर उजवाड घातिल्लो. उपरांत दिगंबर कामत, आलेक्स रेजिनाल्ड, वेंझी विएगश आनी हेरांनी आपापल्या मतदारसंघातले उदकाचे प्रस्न मांडिल्ले. हे प्रस्न सुटावे करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान तांकां दिलें. सांगत दिसता न्ही, पावसाच्या पयलीं पसून आमकां वास्कोक जाय तितलें उदक मेळना. वास्कोक 81 MLD सपोज जाय जाल्यार आमकां सदांच 73, 72, 74 इतलीच MLD उदक येता. तातूंत भितर ज्यो लायन्स पायपलायनीच्यो लायन्स आसा त्यो इतल्यो ओल्ड जाल्ल्यो आसा की प्रत्येक कडेन म्हणजे करोड जाल्ल्या कारणान तें उदक तितल्या प्रेशरान वचना. ऑनरेबल CM सराक म्हाका सांगन दिसता की आज म्हाका म्हणजे थंयच्याच ऑफिशियलान सांगलां की 22 MLD उदक आमकां आयलां, जितले वास्को खातीर पुराय आसा म्हणून. पूण तरी पूण 3 एरियान उदक ना. सो हें कित्या खातीर जाता? लिकेजीस आसा काय कितें? ओवरहेड रिजर्वायर्स आसता पळय किंवा संप आसता, हे क्लीन जशें करपा जाय तशें केलें वचना. आमी उदक खायत आसता, कोणाक खबर सुद्दां नासता. चीफ मिनिस्टरान आज हांगा रिप्लाय दिला की ऑल द टँक्स वील बी टेकन अप बाय मेकनायज क्लेम. बरो उत्तर बरो आसा, पूण चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवचें की एक्चुअली वर्सा एकदां तें करचें, एटलिस्ट तें करपाक जाय. थोडे करून हांवें पयला स्पिकर सर टँक बांदलेले आहा ते यूज जायना, तो एक तरी डेमोलिशन करून उडोवच्यो, कित्याक ते आतां सिस्टम इम्प्रूव जाला. डायरेक्ट वॉटर सप्लाय पायपांनी तें उदक मेवता. अशें आतां तूं पळय हांगा आमी जेन्ना कोर्तालीच्यान वयता एक टँक वयर दिसता ब्रिजा वयर, ती म्हाका दिसता केन्ना तरी पडटली. ती मातशी ती नाका गरज ना अशें दिसता म्हाका, कित्याक केन्ना कनेक्टूच करूं ना. Request is to the government, every constituency identify which work is priority. Take up that work, which will save the future. ना जाल्यार मुगे एक्झिस्टिंग लायन सांगता तुका, आमी बेश्टें सांगता 20-40 years जाली, 30-40 years जाली ती लायन आहा. ती लायन ना, एस्बेस्टसा लायन आहा, भितर ते लेयर कट केलाय, चोवपाकूच आख्या लेयरान ग्रीन जालो आहा, मॉस जालो आहा भितर. इतलें तें उदक पिल जाल्यार तुका हेल्था बऱ्या पडपाना. सो मुगे रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक, एलॉंग विथ दीस वास्को लायन दिता आसतना आमगे लायन स्टॉप करना काय. आमकां जें उदक येता, आमकां तें मिनिमम रिक्वायरमेंट जाता तें आमगे स्टॉप करनाका. वास्को आनी दियाय. म्हणजे दाजी साळकार यांनी सांगला त्या प्रमाणे ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी 22 MLD आनी बाकीचे एकंदर ओवरऑल थंयसर ज्यो आहा पळय न्ही, थंयसरल्यानूच उदक मातशे बाकीचे अजुनूय 1-2-3 म्हणजे तेज्यो टोटल 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी परत आगाशे, नागवा आनी लोटले हांगासरूय उदक त्या हातूंतल्यान वता. ताका लागून ते सगळे मेंटेन जे आसा ते हांव डिपार्टमेंटाक करपाक लायता. रिजिनल्डान सांगला त्या प्रमाणे आमी पायपलायन आतां चेंज करपा खातीर घेतल्या. स्टेप बाय स्टेप सगळ्यो पायपलायन ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आमी चेंज करतले. आनी प्रत्येक निलेशान कोट्टाळेची जी हे सांगल्या ओवरहेड टँक्स ती हांव चॅक करता. जर ती इन यूज नासत जाल्यार ती उडोवपाकूय लायता. बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी सांगलें की पिरियॉडीक आमी क्लिनींग करता, बट तांच्या बरोबर आसा समाधाना खातीर, म्हणजे आमी खरें पळयलां केलात म्हणून तें पळोवपा खातीर ह्यान फुडें हांव म्हणजे लोकल जो कोण रिप्रेझेंटेटीव आसा, MLA आसा किंवा कोण तरी ZP सरपंच हांकां आफोवन हाडूनय बी ते आमी करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सोमारा कोलवा दर्यावेळेर नुस्तेकारांक घेवन वचपी बोट अचकीत बुडली. दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी वेळार धांव मारून बोटीत आशिल्ल्या 13 नुस्तेकारांक सुखरूप भायर काडले. तांकां उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. बोटीचो मोटर फेल जाल्ल्यान ही बोट बुडिल्ल्याचें कळटा.
सद्या आयज आमकां दीस भायर वचपाचो म्हळ्यार दर्यावेलो राफ आहा बिश्टी धाकली झाड घेवन काटाड घेवन आमगे थोडे भाव भायर गेल्ले कित्याक ते सोलार संगट हात येता ते मागीर मेळना ते येता आनी ते वयता येता त्या टायमार ते सोलार मारपा जाय आनी ते मारना जाल्यार मागीर ते मेळना हे दीस इज डे फॉर लास्ट 30-40 years. सो आयज आमगे एकटो भाव वयता आसतना मातशें तेगे मोटर मातशें बंद पडला आनी मागीर कुडन कंट्रोल रिटर्न आमगे लायफ गार्ड आहले लायफ गार्ड गेले आनी सो आमगे गांवचो लोक गेलो आनी मागीर आमकां हेल्प करून वयर काडले लकीली नोबडी हॅज डायड आनी ओन्ली द कॅनो इज डॅमेज सो अदरवायज एवरीथींग इज ओके. आयज गोरवा समुद्रा भितर नुस्तेमारी केल्ली एक बोट टर्न जाली आनी तातूंत भितर 13 जाण आशिल्ले ते 13 जाणांक ब्रिटीशच्या लायफ गार्डांनी सेफली भायर काडले तांकां सद्याक क्रिस्टीन हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ले आसात पूण सगळ्यांची परिस्थिती बरी आसा अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. ही बोट मागीर लोकलांनी ट्रॅक्टर आनी हाचे मदतीन ती भायर काडिल्ली आसा सद्याक आनी बोट ही तडेक लावन हाडिल्ली आसा. ही बोट टर्न जावपाचें कारण म्हणजे हाजो जो एक मोटर आसा तो मोटर बंद पडलो आनी ताजे नंतर ही बोट प्रेशर घेत जाली आनी ही ल्हारा भितर सापडली आनी ही बोट टर्न जाली. सद्याक ही बोट आतां वयर काडली आसा. कोलवा नुस्तेमारीक गेल्ल्या पारंपारीक रांपोणकारांक पयल्याच दिसाक निर्शेवणी हातांत लागली अशें नुस्तेकारांनी सांगलें. रापणेक फक्त 400 किलोच सोलर सुंगटां लागिल्ल्यान मार्केटांत तांकां बरी रेट मेळची अशी खंत लेगीत ह्या वेळार होलसेलरान उक्तायली. आज मातशें थोडे सारको ना ते बोड येयलो आतां काय वचून येयले पण थोडे मेळ्ळा चड घेवन आतां कडेन वयतले कितलेशे कॅच मेळ्ळा आज कोणी आज 400 किलो अशें मेळ्ळा 400 किलो भाव मेळ्ळा आनी रेट कितें मेळ्ळा तुमकां रेट काय ना पळय 90 रुपया रेट पडले सुबोरचे 900 आसता ना 90 कित्याक लागून रेट इतली कमी त्याला मात्र तेंगे सगळे एक मेळोन आयले उबर ना पण तुमकां रेट मायज पडपा जाय आशिल्ली. हय मायज पडपा जाय कित्याक पायजे आयज सुंगटां मातशी कमी आहा 80 रुपया रेट जालो आमी ती फॅक्टरी काडटा फॅक्टरीची मार्केट रेट ना सद्या काय सध्या अजून मार्केट रेट येवन मार्केट रेट काय ना केरला साकून तुमकां सद्या हांगा येता फॅक्टरी रेट ना म्हणून मार्केट बी रेट ना ह्या फावटी तुमकां रेट ना ह्या फावटी बोटकार पांचकार मातशें लॉसान पडटा कित्याक पयल्या दिसूच लॉसान पडला लॉस म्हणटा की रेट ना न्ही रेट चड जाल्यार तांकां चड फायदो. गोमंतक टुडे बुलेटिनांत सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.